नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। मायनिंग बंदीचो अर्थव्यवस्थेचेर सरसकट परिणाम। 6 महिन्यात उत्पन्न पडले 1100 कोटींनी। तिनूय वाठाराची वाढ पडली। बुधवारा मुख्यमंत्र्याची अर्थसंकल्पाची कसरत। पर्रीकार पुलिसांक वापरता विरोधकां आड। पुलीस कंट्रोल डीआयजीन हातात दवरचो। काँग्रेस अध्यक्ष जॉन फर्नांडिसान प्रकरण पावयले केंद्रीय गृहमंत्र्या मेरेन। पत्रकारांचे शिक्षण अक्कल पगार वयर काढलो म्हूण कोण दुखावल्यार मुख्यमंत्र्यान व्यक्त केलो फक्त खेद, न्हय माफी। पत्रकारांचे संघटनेत मात आंदोलन घेतले फाटी। तिळारीच्या कालव्याचे काम बाबत उदक धरना। मांद्रेकार म्हणटा तिळारी महामंडळ गुठलायतले। 22 वर्सां प्रकल्प आडकलो। कितली शेतां भाटां रोयली? राणेचो सरकाराक प्रस्न। कंत्राटा वयले कर्मचाऱ्यांक रेग्युलरायज केले म्हणून कामाची खात्री ना। सरकार सगळ्या खात्यांतले कर्मचारी भरतीचो घेतलो नियाळ। जादा कर्मचाऱ्यांचो वेगळो विचार। मुख्यमंत्र्याचे वक्तव्य। भारत आड बांगलादेश फुटबॉल मॅच बुधवारा फातोड्ड्या स्टेडियमार। भारताच्या कोचान केली सुधारित नेहरू स्टेडियमाची तोखणाय। चडांत चड लोकांनी येवन टीमीक तेंको दिवचो म्हणून कोचाचो उलो। खबरो विस्तारान। मायनिंग बंदीचो गोंयचे अर्थव्यवस्थेचेर सरसकट परिणाम जाला। 2012-2013 वर्सा मायनिंग बंदीन 6 महिन्या भितर राज्याचे उत्पन्न 1100 कोटींनी पडलां, जाल्यार मुळावो वाठार, उत्पादन आनी सेवा हे तिनूय वाठाराची वाढ दरेकी 37% आनी 22% पडल्या। फाटल्या सप्टेंबरात मायनिंग बंद जालें तेन्ना सावन मार्च 2013 मेरेन अर्थव्यवस्थेक बशिल्लो फटको गोंयचे अर्थीक सर्वेक्षणात दिसता। हे फाटभुंयेर लोकसभेची वेंचणूक तेंकल्या आनी अर्थमंत्री मनोहर पर्रीकार बुधवारा अर्थसंकल्प मांडटा। 2012-13 अर्थीक वर्साचो अर्थीक सर्वेक्षण रिपोर्ट सरकारान विधानसभेत मंगळारा दवरलो। मायनिंग बंदीचो मुळावो उद्देगीक उत्पादन आनी सेवा वाठाराचेर सरसकट परिणाम दिसता। हे वर्सा गोंयच्या अर्थव्यवस्थेची वाड सादारण 8.47% जाली। 2009-2010 वर्सा मायनिंगांतलें उत्पन्न सादारण 25% वाडिल्ले ते 2012-2013 वर्सांत अकस्मात 68% पडलां। हाचो अर्थव्यवस्थेचे तिनूय वाठारांक सरसकट मार बसला। मुळावो वाठार, उत्पादन आनी सेवा ह्या तिनूय वाठाराची वाड दरेकी 37%, पूज्य 22% आनी 22% पडल्या। तातले तातूंत 2011 ते 2013 ह्या 2 वर्सांनी मुळाव्या वाठारांत शेतकी आनी संबंधीत व्यवसाय सुमार 1.5% वाड दाखयता। सरकार म्हणटा मोठ्या प्रमाणात शेतकी येवजण्यो आनी सबसिडीक लागून शेतकी वाठार सुदारता। कामधेनू येवजणेक लागून दूद दिसाक 36,000 लिटरां वयल्यान 81,000 लिटरांक तेंकलां। नुस्तें सादारण 88,000 टन मारलां, मात नुस्त्याची निर्गत 43,000 टनां वयल्यान 33,000 टनां मेरेन पडल्या। गोंयच्या बँकांनी जून 2013 मेरेन 45,000 कोटींची डिपॉझिट्स आशिल्लीं, मात डिपॉझिटांच्या प्रमाणांत बँकांनी लोकांक रिणां दिवपाचें प्रमाण फक्त 29%। बँक डिपॉझिटां वर्सभरात 11% वाडलीं, मात रिणां दिवपाचें प्रमाण फक्त 4%। गोकाक गोवा गॅस पायपलायन गोंयांत पाविल्ल्यान सरकार गोंयांत गॅसाचेर वीज निर्मिती प्रकल्प सुरू करूंक सोदता। सरकारा कडेन कंपन्याचे प्रस्तावूय आयल्यात, मात निर्णय अजून जाल्लो ना। गोंयांत सध्या 7,800 ल्हान मोठे जाल्यार 191 मोठे उद्देग आसात। ह्या उद्देगांनी जवळजवळ 40,000 कामगार आसात। फाटल्या वर्सभरात 416 ल्हान उद्देगांचे प्रस्ताव सरकारान पास केल्यात। रिणांचें वजें वाडटा, तातूंतच एके वटेन लोकसभेची वेंचणूक, दुसरे वटेन मायनिंग बंदीचें संकट। सरकार खाजगी वाठाराचो आदार घेवंक सोदता म्हूण राज्यपालान अभिभाशणांत म्हळां। बॉल्साक वजन नासतना म्हत्वाकांक्षी येवजण्यो आनी प्रकल्प पर्रीकार सरकार आतां कशो फुडें व्हरता तें बुधवारचे अर्थसंकल्पांतूच कळटलें। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। गृहमंत्री पर्रीकार विरोधकां आड पुलिसांक वापरता, ताका लागून डीआयजीन पुलीस कंट्रोल आपल्या हातात दवरचो अशी मागणी प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष जॉन फर्नांडिसान केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे कडेन केल्या। जॉन सोमारा सावन दिल्ली आसा। काँग्रेसीच्या आमदारा आड पर्रीकार सरकारान घाल्ल्या केशींचो मुद्दो ताणें केंद्रीय गृहमंत्र्याच्या कानार घाला।
उत्तर गोंयचे तिकिटा विशीं ताणें युपीएचे युती समितीचे मुखेली ए.के. अँटनीची भेट घेवन उत्तर गोंयची तिकीट काँग्रेसी खातीर मागली. गृहमंत्री पर्रीकार पुलीस फोर्स वापरून विरोधी आमदारांची तोंडां बंद करूंक सोदता म्हूण प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष जॉन फर्नांडिसान केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या कानार घाला. सादें निमित्त काडून विरोधी आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स आनी विजय सरदेसाया आड पुलिसेन एफआयआर घाला म्हूण ताणें शिंदेचे कानार घाला. डीआयजीन पुलीस कंट्रोल आपल्या हातांत दवरचो म्हूण ताणें केंद्रीय गृहमंत्र्याक सांगलां. Police are being misused against the opponents in Goa, especially MLAs, to deter them from taking up parliamentary work, assembly work. So police should be under control of DIG and it should not be allowed to be misused by the Home Minister or Chief Minister against the politicians. Ashimana. So DIG should take control of the police and should not be allowed to be used against the opponents. When there is everybody's involvement, why you pick and choose? Why no action on Abhaytan Purta, the cabinet minister, when he puts off music at 2:30 in the night? And why against other MLAs who are very vocal in the assembly who exceed 15 minutes from 12 hours? Ashimana. So it is a total biasness. लोकसभेचो उत्तर गोंयचो सीट काँग्रेसीकच मेळचो म्हूण जॉनान अँथनी कमिटी कडेन मागला. समितीची मीटिंग जाल्या उपरांत उमेदवारीचेर निर्णय जातलो म्हूण ताणें प्रुडंटाक सांगलें. They heard, like DBJ heard our views, you also heard our views, and it was a positive meeting. Decision will be taken only later on. We only informed him and briefed him and appraised him what is the feeling of congressmen in Goa, including the CLP and ex-MLAs and the defeated candidates who are going to work in those assembly constituencies. तांचो view सांगला तांकां. एनसीपी कडेन आशिल्लो उत्तर गोंयचो सीट काँग्रेसीन परत घेवचो म्हूण गोंयचे काँग्रेस फुडाऱ्यांनी गोंय काँग्रेसीचो प्रभारी दिग्विजय सिंगा कडेनूय मागणी केल्ली. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी. पत्रकारांचे शिक्षण, अक्कल आनी पगार वयर काडलो म्हूण कोण दुखावले असल्यार मुख्यमंत्र्यान फक्त खेद उक्तायला. मुख्यमंत्र्यान माफी मागची म्हूण पत्रकार मागताले. मुख्यमंत्र्यान गोंय पत्रकार संघटनेक चीट बरोवन ही गजाल कळयली. गुजाचो अध्यक्ष किशोर नायक गांवकारान मुख्यमंत्र्याचो हो खेद कबूल करून निशेध फाटी घेतलो म्हूण जाहीरूय केले. मुख्यमंत्र्यांनी आयज आमकां पत्र धाडलें गोवा श्रमिक पत्रकार संघटनेक की तांणी जे वक्तव्य केल्लें तेचो खंय तरी चुकीच्या पद्दतीन तेचो अर्थ लायलो गेलो आनी तांकां तशें जनरलायज कोणाचेर आरोप करपाचें नसलें. सो आनी त्यांनी जर आपल्या वक्तव्या बद्दल जर कोणाक वायट दिसलेलें आसत तर त्यांनी दिलगिरी व्यक्त केल्लेली आसा आनी ह्या पत्राच्या अनुशंगान आमी आयज आमचें जें आंदोलन आसलें आमी काळे फिती लावन जे विधानसभा कामकाज कवर करपाचें जे डिसिजन घेतलेलें तें डिसिजन आमी फाटी घेतलें. विधानसभेत दोगां आमदारांनी मुख्यमंत्र्याच्या विधानावयल्यान हाडिल्लो स्थगन प्रस्ताव सभापतीन न्हयकारलो. गुन्हे गेले म्हूण माफी मागपाक काडी जाय आनी मॅग्नेमिटी स्टार्ट्स एट होम. चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट. तेका मॅग्नेमिटी जाल्यार तेगे मिनिस्टरान खंयचे सॉरी म्हणपाक बाबा आपल्या चूक जाली म्हणपाक एका जायना आनी तो लडू 4 जाणां म्हणटा सॉरी. हें कितें म्हाका समजना चीफ मिनिस्टर सांगत हांव सॉरी म्हणटा जाल्यार सारकें म्हणटा नाल्यार म्हणनाका सांग आपण गुण गेला आनी तुमकां दाखयता म्हण. आनी such derogatory remarks against the media could be taken as pressurizing the media to behave in a particular fashion which is undemocratic and which will kill the essence of democracy. हे आमी मूव केल्लें आनी म्हाका दिसता की चीफ मिनिस्टराक जर सिन्सियरिटी आसली आतां म्हणटात की ताणें एपॉलॉजी दिली ओ रिग्रेट केलें तें रिग्रेट केलें म्हणून थंय सांगूं येता आसलें. दीस थिंग्स नीड टू बी डिबेटेड आनी मनीस ल्हान जायना आपल्यान जर चूक केली म्हणून सांगलें आनी एडमीट केलें जाल्यार मनीस आनी व्हड जाता एक्चुली. हे पळयात मुख्यमंत्र्यान गोंय पत्रकार संघटनेक बरयल्लें पत्र. पत्रकारांची कुवत आनी शिक्षणाचेर आपले कडच्यान अपमानकारक आनी दुखोवपी वक्तव्य जालां आसत जाल्यार ते खातीर आपूण खेद उक्तायता इतलेंच मुख्यमंत्री म्हणटा. गोंयचे पत्रकार मुख्यमंत्र्यान माफी मागची म्हूण मागताले. मुख्यमंत्र्याच्या विधानाचो निशेध म्हूण पत्रकार काळी फितां बांदून अधिवेशन कव्हर करताले. मात आतां पर्रीकारान दिलगिरी उक्तायल्या म्हूण सांगून पत्रकार संघटनेच्या अध्यक्षान निशेध फाटीं घेतलो म्हूण जाहीर केलें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.